पयले राती आमी निबोर काळजाच्या मनशा बद्दल उलोयलीं आनी कशें तुज्यान खरेंच निबोर काळजाची जाव येता फकत संवसारान रावन. म्हाका दिसता हें सगळें इजिप्टाची गजाल तुकाच लागू जाता म्हूण. आनी जेन्ना पासून तूं कांय वर्सां जियेतोस तुका एक भुरगें घे आनी कितले नेनार आसात ते मोवाल आनी इतल्या संवसारान तांकां थोडा वर्सां दी आनी ती एक सारकीच दुसरी काणी जाता. आनी आमी क्रिस्तांव जालें ना आमी निबोर काळजाची जावंक फावो ना म्हूण आमी चतूर रावंक जाय. कित्याक जर तुका निबोर काळीज आसा तुका चुचुऱ्याचें दिसपाक ना. देखून गरज आमी मोवाल काळजा पासत मागणें करूंक आनी मोवाल काळीज दवरूंक गरज आमी पवित्र आत्म्या सांगाता वावरूंक. इजिकेल 11:19 हांव तुमकां एक सादें काळीज दितलो, एक नवें काळीज. हें जाता तेन्ना तूं क्रिस्ताक घेतोस आनी हांव तांच्या भितर एक नवो आत्मो घालतलो. आनी हें पळयात, आनी ताच्या आंगांतलें फातराचें काळीज उमटून हांव काडटलो आनी हांव तांकां मांसाचें काळीज दितलो. देवाच्या उतराक पाल दिता तसलें हें काळीज. हें कितलें सोबीत न्हय? वाव, कितलें बरें देवाचो हात तुज्या काळजाचेर आसोंक. देवाच्या उतराक पाल दिवंक एकूच वाट आसा आनी ती आमी जाता ते परी आमचें अंतस्करण नितळ दवरूंक. जेन्ना देव तुका गुन्हेगारी करता पाचताप कर आनी वस्तूक पाठ कर. पावलून म्हटला इतिहास 24:16 की तो बारी सोजवीत कोत्तालो. एक गुन्यांव नासलोलें काळीज प्राप्त करूंक गुन्यांव नासलोलें देवान आनी मनशा थंय. आमी देवा थंय प्रभावीत आसूंक गरज. लोकांक आमी कितें म्हणटात त्या विशीं आमी प्रभावीत आसूंक जाय आनी आमी कितें कोत्तात ते लोकां थंय प्रभावीत आसूंक. आनी हांव तुझा न्हय म्हाका दिसता वेगवेगळ्या वेळेला आमी लोकांची भावना दुखयतना आनी तशें केलां म्हूण नको आसतली. म्हणटच आमकां सगळ्यांक काकुतीची गरज आमकां. पूण जेन्ना देव आमकां कितें दाखयता सदांच बरें आनी मुखार वचोंक आनी म्हणोंक हे जर हांवें तुजी भावना दुखयल्या माफ कर ते परी म्हणोंक चिंती नासली वा उपकार कर माफ कर. देवा आनी मनशा थंय तुजें अंतस्करण गुन्यांव मेकलें दवर. हें बरें न्हय? बरें आसा. आनी एक सोबीत ग्रंथ मातेव 11. एक पावटी हांवें एक पुस्तकांतलें काडलें आनी म्हज्या पाकिटांत सगलो वेळ घेवन भोंवली. म्हाका निबोर काळजाचो धपको बसलोलो कित्याक हांव बरींच कडक कस्तुरी आसली. म्हणजे म्हजी जायत्यांचो फायदो घेतलो आनी हांवें स्वताक जायती भास दिली की परत कोणाकूच म्हाका दुखोवंक दिवची ना म्हूण आनी म्हजो फायदो घेवंक दिवची ना. या कोण पूण जाणो कितें म्हणटा बरें आसा. एकूच प्रश्न तातूंत तें संवसाराक बरें पूण जेन्ना तूं तोसवीत कोत्ता देवाची सेवा करूंक आनी ताचे सवें प्रभावीत जावंक आनी लोकांक आदार दिवंक तें चलोना. आनी जर तुका ती मनाची अवस्था आसत तुवें ती सोडची पडटली. आमेन. देवान तुका आपोवंक ना स्वताची काळजी घेवंक ताका जाय तुका सुरक्षीत दवरूंक आनी तुवें म्हणूंक देवा हांव दुखी जावंक पासून तयार आसा. जर तशें मोगान चलो येता जाल्यार कित्याक हांव जाणो तूं म्हजो पेकोवपी म्हूण आनी जर हांव दुखोलां जाल्यार तूं म्हाका पेकयतलो आनी बरो करतलोय. सगळीं तुमी कोश करतात आनी ओजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी याद हांव तुका समाधान कोत्तलो. हांव तुमच्या आत्म्याक शांती आनी सुसोग दितलो. म्हजें झूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोप घालतो ल्हानवीक काळजाचो आनी तुका समाधान मेवतलो. शांती सुफल घोटाय आनी पवित्र दिविर्तमेंत आनी शांती तुमच्या आत्म्याक. कित्याक म्हजें झूम सोंपें बरें उपयोगाचें. तुमी तयार आसात तें क्रोधीत तेज वा दुबाव घालता तसलें न्हय पूण तें सुसोग दिवपी दयावंत आनी बरें. आनी वाहूंक होलू म्हजें ओजें. म्हाका जाय तुमकां एक प्रश्न विचारूंक. तुजी इश्टागत जोडूंक सोंपें? तूं एक खायल्या दर्जेचो चाकर. तूं सदांच कसली हुच्चांबोलाय रोचपी न्हय आनी सुबसुबी किजिलां करपी न्हय. तूं बोगसोने रोकडेंच दिवपी आनी तुका अपमान करूंक आगोड. तुजे लागीं काजार जावंक सोंपें आसा?
म्हज्या रुमाचे हे वाटेन वचून उलो येता ती थंय वेगळींच वागतात. हे प्रश्न आमी स्वताक विचारूंक गरज. म्हज्यान आतां खरेंच म्हणूं येता की देवान म्हज्या थंय एक महान वस्त केल्या म्हूण आनी दर दिसा हांव वाडटा. पूण आतां म्हज्या सांगाताक जियोंक बरेंच सोंपें जालां. पूण इश्ट हांव तुका सांगता म्हज्या जिवितांत कांय वर्सां आसलीं म्हणजे तूं म्हाका दादोशी करूंक प्रयत्न करीत तर खूब वारूंक पडपाचें आनी उपरांत चलपाचें न्हय. चलात तर तुजा न्हय जर तुज्या बरोबर जियोंक कठीण जाता जाल्यार निर्णय घेय. वेळ जालो हांवें मुडार जावपाचो, वेळ जालो हांवें बंद करूंक वागूंक जसो संवसार म्हजे भोंवतणी घुंवता. हे पृथ्वीचेर सगळीं जियोन आनी तुजी सेवा करूंक हे तुमकां कितल्या जाणांक थावें जाता गरज ना. तुवें निबोर कठीण तेज आनी दुबाव घालूंक कायद्यान चलपी नाका. म्हज्या भुरग्यां पासून कचरो भायर व्हरोंक मिलिटरी सार्जंटा पोरी हुकूम दिवंक पडो. कचरो कचरो भायर उडय, भायर 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 आतां तो काड चल. म्हणजे हांव वायट आसलीं. हांव म्हज्या भुरग्यांक सांगतालीं वच आनी घेवंक आनी ताका सांगता गंडोल साफ कर साफ कर. ते गुकोल तुमी भितर स्वतात सगळीं ताट जातात तसली मनीस जायनाका. चलात हांव सांगू तसलो लोक हांगा ना म्हूण. कोडीक थोडी टीव्हीर पळयतात तांतलीं आसत तांकां आमच्यान आदार दिवं येता. पूण हांगा कोण ना. तुमी एक शांत आसपी बरी वागपी लोक केन्नाच ना. तूं फकत ओगी रावपी सारकें. आमेन. आतां आमी ताचेशी येतोच जे तुवें दर दिसा करूंकूच गरज. जर कशे भाशेन शक्य आसा तर सकाळचो पयलो भाग जाता तितलो देवा सांगाता सार ताचे सवे राव. लोकां लागीं उलोवंक सुरू करच्या आदीं म्हणजे म्हज्यान देवा लागीं उलोवंक आदीं म्हज्यान फकत म्हज्या सुना लागीं उलोवं येता. आनी ताचे कडेन जबर उलयना फकत ताचें मातें पोशेता. हांवें देवा थंय आसूंक जाय तर हांवें बरें वागोवंक जाय. म्हज्या मुलांतान उमेद येवंक जाय. आमेन. जेन्ना सुरवातेक देवा लागीं सकाळीं वेळ सारताली म्हजी भुरगीं तारकार कोत्तालीं जेन्ना तरणाटीं आसलीं तुका सकाळीं वचोंक जाय म्हजो नस्तो करून येजो. हांवें म्हणलें हांव ह्या रुमान आसा म्हूण तुमी खोशी जावंक जाय. उगडास तर ह्या रुमान हांव वचत जाल्यार तुजें जिवीत जायतेंच बरें जातलें. आनी म्हाका दिसता ह्या उपरांत तांकां सोजमोलें तुज्या रुमान वच माय. जेन्ना देवा मुखार तूं पिकता तसलें देवा मुखार पिकप तुका मोवाल कोत्ता. तूं ताचो मोग करूंक लागता. जेजून म्हणलें सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या भाराक हाल आसात म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें झूम तुमी घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. हांव वस्तू कश्यो कोत्ता तें शिकात. कित्याक हांव दुलोप मोवाल ल्हानवीक आनी ल्हानवीक कालचोचो. हांव निश्ठूर तेज दोबा घालपी आनी निर्दय न्हय. आमेन. केदे व्हडले भाग पळोवन देवान आपल्याक जाय तसलें कालीज आमकां दिलेलें. संवसारांतले व्हडले अजाप देव मनशाक बदलता तें पळोवंक अशें तुका दिसना. म्हाका दिसता तें सगळ्याकीन सोबीत वस्त. ओ वाव कितलें बरें. आतां म्हाका जाय तुमचे लागीं उलोवंक आनी दर काळजाच्यो परिस्थिती आसा आमी सोमच्या आदीं ज्या विशीं म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय. उपरांत कोलंबस उलोवया वयतली म्हाका जाय तुमचे कडेन उलोवंक एक विस्वासी काळजा विशीं आनी तें चड म्हत्वाचें. आनी तुजे कडेन एक भावना न्हय ती निर्णय तो घेताय तो. पयले सुवातेर तूं निर्णय घेता तुजो विस्वास आनी कित्याचेरूच घालिना जावंक. बायबल सांगता कुडीचेर विस्वास दवरिनाका. तुज्या कुडीचेर न्हय आनी कोणाच्याय कुडीचेर न्हय. तुज्या बँकाच्या तांकीचेर न्हय. तुज्या शिकवणेचेर न्हय. पूण तुजो विस्वास क्रिस्तान आनी फकत क्रिस्ताचेर दवर. ताचे वरवीं सगळ्यो आडकोल आडटेल्यो वणट्यो मोडून पळयतात. गरज हांवें स्वताची तुलना आनी कोणा बरोबर करूंक ना. गरज ना हांवें तांचे बरोबर सात्र करूंक. म्हाका हांव अशें आसा तशें सत्य आसा आनी म्हाका आसा तशें जावंक विस्वास आसा. कित्याक म्हजी किंमत आनी मोल हांव ताचे थंय कोणाच्या ताचेर आटापलें आनी न्हय कित्याचेर. तुज्या हातांत इतलें लांब पाड तुका आसत तातूंत तुका एक 8वी पास जाल्या वन बरो जायना. हांवें 12वी केली आनी आयज हांव संवसार भोंवतणी मिनिस्ट्री चलयता. तर म्हाका तुमकां सांगूंक जाय तुज्या तकलेच्या गिन्यान
ते ना. आतां ते मेरेन म्हाका कांय पाड मेवल्यात पूण ते म्हाका सारके मेवल्यात, ते दिल्ले आसात. म्हाका 4 वा 5 तसले आसात तर वोय देवाक आर्गां. म्हाका जायते पाठ दिले आसा म्हज्या पुस्तकांक लागून आनी तांतले बरोवपाक लागून म्हणटूच म्हाका दिसता ते पळोवन ताच्यान म्हणून येता ओ ताका कसली पूण जानवें आसा. पूण तूं जाणूय ते म्हज्या तकलेर बुद्दींतल्यान येवंक देवांतल्यान आयले आनी हांव हांगा आसा तुमकां सांगूं की देव एक आत्वीत जिवीत रोचपी म्हूण. तुज्यान कितें करी नसा हाची पर्वा ना. ताच्यान कितें करूं येता हातून अंतर आसा म्हणटूच तुका शिकप आसा तर आनी स्वयंबीक सवलत्यो तुका जायत्योच आसल्यात आनी तूं जाणा स्वयंबा वरती जायत्योच वस्तू तुज्या लायक घडटात म्हूण देवाक आर्गां दियात पूण ताचेर पातये नाका. कित्याक एकूच वस्त तुका देवाच्या राज्यान मुखार घालपी आनी तें म्हणजे देवाची शक्ती हाजिरी तुज्या जिविताचेर. आमेन. तर आमी विस्वास दवरूंक जाय. एक पावटी देवान म्हाका सांगलें ताणें म्हणलें जॉयस चड गरजेचें ते विधीचेर आसतो तुजो विस्वास सोडिना जावं कित्याक तशें तुवें करतच तूं देंवचाराक तिचो मात दिता. देवान जॉशुआक कितें सांगलें? फकत एकूच वस्त. तुवें फकत मजबूत आनी बलिश्ट जावंक जाय आनी तुका आत्मविस्वास आसूंक जाय आनी तुवें भिवंक फावना. जसो हांव मोइसेसा सांगाता आसलो तसोच हांव तुज्या सांगाता आसतलो. जॉशुआ थंय कितें घडटा वा घडना ताची पर्वा नासली. ताणें म्हणलें हांव तुजें सांगाता मोइसेसा सांगाता आसलो तसोच आसतलो म्हूण ताणें म्हटलें. देव ताच्या सांगाता आसलो देखून बायबल म्हणटा आमी भिवंक फावना. भिये नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. आमेन. तूं म्हणटाय पूण म्हाका आत्मविस्वास ना तर कोण म्हणटा तुका आत्मविस्वास आसूंक जाय? हांवें म्हणलां विस्वास दवर. उगडास तर आमी आमच्या भावना प्रमाणे जिवंक फावना. म्हाका विस्वास आसा म्हूण म्हज्यान पसंती दाखोवंक येता जोरी म्हाका विस्वास दिसना. तुका दिसता हांव सदांच म्हाका दिसता तशें वागता म्हूण? तुवें तुज्या भावनाचेर जैत व्हरोन तुजी उर्बा घोट करूंक जाय आनी उपरांत तुका जें जाय तें सदांच थंय आसा. जर तूं तुज्या कुडीचे आशा बागोयनाय तर जे परी काल राती हांवें सांगलें आमच्या उलोवपांत म्हाका उगडास आसा काल सकाळीं म्हाका वो एक वोट दीस आसलो जेन्ना म्हाका गमलें म्हज्या भिवून वस्तू करूंक येतात म्हूण की भिवंक हाची सजमेनी न्हय तूं भिजूड म्हूण. खरेपणी काळजीदारपण भिरांतीचेर विरूद येता वो काळजीदारपणाचो अर्थ आसा. म्हणजे तुका भिरांत दिसता न्ही तूं म्हणटा कितेंय जावं हांव कोत्ता कितेंय जावं हांव तें कोत्ता कित्याक म्हाका दिसता देवाक जाय म्हूण हांवें अशें केल्लें. आमेन. विस्वासान दुसऱ्या सवे तुजी तुलना करिनाका. दुसऱ्या भाशेन दिसोंक आसचें नाका चिंतून ओ तुज्यान तें करूं येता आनी म्हज्यान करी नेजो. तुका नोकरेन वाड मेवली म्हाका मेवंक ना. तुका म्हजेकीन उंच पाड मेवली तुजो तालो बरो आसा. ये ने 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 तुजी तुलना दुसऱ्या थंय करिनाका. आनी हांव तुमकां सांगता देवान दुसऱ्यांक दिल्यान त्या देनांनी तुज्यान आनंदीत जावन येचो. जर आमी तांच्या सांगाता आमची तुलना करपाची बंद करिना आनी चिंतूंक ती आसात तशी आमी जावंक गरज. चला देवा सवय तूं खेरीत व्यक्ती तुजे पासत देवाची येवजण आसा आनी कोणा परी तुका दिसपाची गरज ना. आयज मुखार सर तुज्या वस्तू थंय शांती करून मेकले जा. आमेन. चलो तुमकां कितल्या जाणांक स्वता विशीं कितें आवडटा तसलें कितें आसा तुका मानना तुका कशें दिसता तें पूण त्या बाबतींत काय करी नेजो. तुजा न्हय कित्याक कोण म्हणटा हें सारकें न्हय. ती कोण आसात ती आमचें जिवीत विबाडटात आनी आमकां खबर ना ती कोण ती. ती म्हणटात चला तुका आत्मविस्वास आसूंक जाय. तुवें स्वताक आरशान पळोवन म्हणूंक जाय देव म्हजो मोग कोत्ता हांव देवाचें भुरगें हांव क्रिस्ता सवें कितली बरी. देंवच जाल्यार तूं सांबाळ तुका खबर ना आयज हांव कितें करूंक शकता तें. स्तोत्र 27:3 तुजें कालीज सारकें दवर एक विस्वाशी कालीज आसूं दी. क्रिस्ता थंय म्हाका विस्वास आसा हांव चुकी कोत्ता आनी हांव जाणो वायट वस्तू कोत्ता आनी हांव जाणो लांब प्रवास आसा पूण तूं जाणय म्हाका विस्वास आसा देव म्हजो मोग कोत्ता म्हूण ताचे बगसोनाचो म्हाका विस्वास आसा आनी हा देंवचारा हांव म्हज्या दिसाचो आनंद घेतली. देव बरें करूं.
17:27. म्हाका 17:27 आवडटा. ते अशें म्हणटा, 17:27 पुऱ्या बायबलींतले म्हजे चड आवडीचे वर्स. आनीक एका मिनिटान हांव तुमकां वाचून दाखयता. पूण ताचो आदलो वर्स 3 म्हणटा, केदी लोस्करान म्हज्या मुखार उबी रावन म्हजें काळीज घोत रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान, तरी पर्यान थीर आसतलो म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, ही एक म्हजी आशा थांबोन आसतना मागोंक. म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक, म्हजें ठिकाण सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून बोगसूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे रावूंक. थंय आपल्या मातवांत म्हज्या आकांताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तांबून तो म्हाका लिपयतलो. खडपाचेर म्हाका उखलून दवरतलो. म्हजी तकली उंच उखलतलो. म्हजी तकली केन्ना उंच उखलतलो? फुडल्या वर्सा म्हजो प्रश्न सोंपतच. आनी आतां म्हजी तकली म्हज्या दुस्माना सरभोंवती वयर उबारतलो. कित्याक वर्स 4 म्हणटा, देवा मुखार तूं पिकता. एका वस्तूची म्हाका आशा आसा की हांव प्राप्त करूंक वावुरतलो. प्राप्त करूंक वावुरतलो सगळ्या म्हज्या बोलान. ताचे सवे जियोंक आनी म्हजें जिवीतभर ताची गोडसाण चाकूंक बोगसूंक. म्हज्या जायत्या वस्तू नासतना जियोंक जाता, पूण देवा विने म्हज्यान जियो नेजो. देवाची हाजिरी आसोंकूच जाय, कित्याक ती ना तर हेर सगळें कांयच काय जाता. म्हज्या जिवितान एक नारो आसो. म्हजे लागीं घडटा तें हांव कोत्ता. देवा तूं सगळें दुसरें कोर. कित्याक हांव सानो सगळें कितें बरें जाल्यार तें पुरो न्हय. देखून हांव देवाक सदांच विचारता, सगळें कोर म्हाज्यान करून नेसो तें. सगळी मुराद म्हाका आत्मविस्वास आसा. बायबलीन विस्वास आनी जिनसा भाशेचे महान ग्रंथ आसात. आनी निमाणी वोस ज्या विशयां हांव उलोवंक सोदता ती एक काकुतीचे आनी बोगसोन्याचे काळीज प्राप्त करूंक. म्हज्या देवा, आयज म्हाका तुमकां सांगूंक जाय की म्हाका दिसता घडयेक हो चड म्हत्वाचो भाग म्हूण भावार्थ्याक. आनी हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हाका दिसता इतलो म्हत्वाचो. न्हय फकत बायबल म्हणटा म्हूण, पूण म्हाका दिसता कित्याक देंवचार भारी वावुरता म्हूण आमकां सगळ्यांक उत्सांबोल, रागार, नाकारनेत, अपमान आनी किजिलांनी दवरूंक. म्हणजे जर तुज्यान एक दीस अपमान भोगीन आसतना सारू येता तर ते एक व्हड आशिर्वाद. म्हणजे हांव अजाप जाता पळोवन कितलीं रागार जाल्लीं क्रिस्तांव आसात तीं. आनी एक उलटेंच कशें, ती दोगांय बरोबर वचनात. अशें दिसता ते परी तो आसूंक फावो नासलो म्हूण. आनी ते सगळे त्या भावनांनी घुस्पलेले आसा. म्हाका दिसता बरें, तुका कशें दिसता जास्ती काडी नाका. फकत करूंक सुरू कर जे देव तुका कर म्हणटा. जेन्ना कोणूय तुका दुखयता गरज तुवें ताचे पासत मागणें करूंक बायबल म्हणटा ते परी. रोखडेंच लोकां पासत मागणें कर. दुसरी गोश्ट तुवें करूंक जाय ती ताचे बदल उलोवपाचें बंद कर. आमेन. इश्टा सांत ताच्या बसकांचेर भिवकटे जातात. तुम्ही कांय जाणां उठून बसका बदलली. तुम्ही जाणात हाचे विशीं उलोवपाचें कित्याक बंद करूंक जाय? कित्याक ते गायार कवच काडलेल्या परी जाता. आतां कसलेय कारण पासत तूं ताचे विशीं उलोवंक सोदताय ते एक वस्त. पूण तूं सत मानचें ना. अमक्यान म्हाका कितें केलें? तूं सत मानचें ना. ताणें कितें केलें? ताणें म्हाका हें केलें. तूं सत मानचें ना. आनी कोणें तुका दुखोवला जाल्यार चड कठीण जाता. आनी जो कोण नकलो तांणी तुजें थंय कितें केलां तें ताचे विशीं कितें बरें दाखयता. म्हणून ह्या जुआन खरेंच तुका दुखयलें. आतां कोण एकलो येता आनी म्हणटा, इश्टा जुआव एक बरो मनीस. तेन्ना कठीण जाता म्हणून आसतना रावंक वय. थोड्यो वस्तू आसात तूं नकोय. असोच सांगता की ना. सर तूं ताचे पासून मागणें कोत्तेलें. ताचे बदल उलोवंक बंद कोत्तेलें. आनी सारको वेळ पावतोच तूं खरेंच तयार जाता मुखार सरोन आशिर्वाद दिवंक. रोमकारांक 12. हे फुडले वर्स जे हांव तुमकां वाचून सांगता ते म्हाका दिसता म्हत्वाचे, खरेंच म्हत्वाचे. आनी हांव ह्या विशीं गंभीर उलयतां. म्हाका दिसता हे खरे मुद्दे
जे देवाक जाय तुजे भितरल्यान जिवीत वावूंक दुसऱ्या लोकांपर्यंत. वर्स 16 ते 21 पासून. सगळ्याकूच एक तोरेन मानान वागोयात, गोरवान फुलोन भोवो नाकात, पूण ल्हानांक खालत्यांक ओ म्हाका कशें लागीं घेतल्यार जातलें. पूण सगळ्या लोकां थंय एकेच भाशेन वागात आनी खालती जुट्टी घेयात. आपुणूच शाणी म्हूण चिंती नाका वो आपुणूच बुद्धीवन म्हूण सजमो नाका. कोणाकूच वायटान फारीक करी नाकात. पूण सगळ्या मनशाचे नोदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात घडटा जाल्यार सगळ्या लागीं शांतीन जियोंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. दुसरी कितें कोत्तात ते विशीं दास्ती काडपाची सोडून दी. घडटा जाल्यार सगळ्या लागीं शांतीन जियोंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. म्हाका आवडटा जो लोक जो दुसऱ्यांक आपल्या सवे प्रश्न जावन दिनात. ती फकत मोग करीत रावतात. दुस्मानाक वाज येसर मोगाच्यानो पेल्यांचो सूट घेवंक सोडू नाकात. फारीकपण घेवपाक देव आसा. पवित्र पुस्तक अशें बरयलां, फारीकपण घेतलो तो हांव उलयता तो सर्वेस्पर. तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार जेवूंक दी. जर तो तानेला ताका पिवंक दी. कित्याक अशें करूंक तूं ताका आपल्या कोरण्यांचो लॉज बोगोशी कोत्तलो आनी अशें चिंताय तशें न्हय. हांव अशें चिंताली वय. पूण मुन्यो म्हणटात ते जल्तात ते विंगले खरेपणी तांचेर मोग वतयलेले परी सजमल्यात. तर पळय, जेन्ना कोण तुका बरे भाशेन त्रातार करिना, ते रेस्पेद दिना, तुका फटयतात वो चिंतिनात, सो तूं ताचे पासत मागणें केल्यार आनी उपरांत जेन्ना तांकां गरज पडटा तूं तांचे गरजेक पावता, तो मोग तो उज्या सारको जळटा तो मोग, सो तूं तांचेर उठयता, तांचे निबर कालीस पिगलायता. आनी निमाणो वेर्स हे म्हज्या जिविताचो आवडीचो वस. हांव हाचेर जियेतां. वायटाक तुजे जैत व्हरोंक दिनाका, पूण जैत व्हर आनी बऱ्या कोन्नांनी जैत व्हर. हांव ते म्हज्या बापायच्या परिस्थितीन आसतना शिकली. आनी तें हांव परत आनी परत लागू कोत्तां. कितें वायट घडत तर हांव जावन दुस्मान तें उजार करूंक सोदता, म्हाका बंद करूंक आनी मन मोडूंक. आनी हांव फकत म्हणटा तूं जाणूय, हांव संवसाराच्या 3ऱ्या वांट्याक इवांजेलाची शिकोवन पळोवतली. आतां हांवें थारायलां उरलोलो आसा थंय पावच्याक. तेंच तें देंवचारा तुवें म्हाका राग हाडलो. देवा मुखार एक राजी आसलोलें आनी मोवाल खालीच दवरूंक चड म्हत्वाचें. तो आमकां कर म्हणटा तें आमी करूंक राजी आसूंक जाय आनी आमी मोवाल खालचाची जावंक जाय देवाशी पावोंक. तूं जाणा, जेन्ना देव आमकां गुन्हेगारी कोत्ता आमच्या जिवितान घडयेक, आमी कितें वायट केलां त्या विशीं तो आमकां बदलूंक सोदता, आमी दोबासो करूंक जाय. तुज्या जिवितान देव हाजीर आसा हें जाणो जावंक चड बरें. आनी तशेंच तो तुजे कडेन केन्ना उलयता. तो केन्नाय लोकांक सैमानूच शिरांक गुड्डो बसता तांच्या काळजान आनी तांकां गंभीर प्रश्न जावंक शकता. आनी आमी खात्री करूंक जाय की आमचें कालीज, आमचें आत्मीक कालीज वायट चिंतनांनी, वायट मोनाचे अवस्थेन आनी क्रोध आनी नाकारनेन आनी त्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो आमकां देवा सरशिले पयस दवरतात त्यो आमच्या काळजाक गुड्डो मारिना जावंक. आनी म्हाका दिसता निर्दय ही एक वस्त जाचो प्रश्न आसा. तर आमी तुमचो मोग कोत्ता. आमकां जाय तुका बरो दीस सारूंक. देव तुजो मोग कोत्ता आनी ताणें तुज्या जिविताक एक बरी येवजण दवरली. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इवांजेल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.